नमस्कार. एडवांच्या या आयचे बघा तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. वेचणूक जाले मताची मार्जिन जर पळयलें जाल्यार खूब जाणांक धक्को बसला आनी दक्षिण गोंयांतले मताची मार्जिन पळोवन तर खूबच जाण शॉक जाल्यात. आनी म्हाका दिसता तातूंतलो पयलो नंबर शॉकात जाल्ल्या मदीं आसतलो तो विजय सरदेसायाचो, जे आमचे बरोबर स्टुडियोंत आसात. विजय, कितें शॉकांतल्यान भायर सरलो काय अजून शॉका भितर आसा? हांव शॉकान ना. म्हाका दिसता वन हॅज टू फेस द रिजल्ट, एक्सेप्ट रियलिटी. एक की BJPन आनी चड करून मनोहर पर्रीकारानूच म्हणिल्लें आहा की एक मोदी वेव आशिल्ली. म्हाकाय दिसता मोदी वेव आशिल्ली, ती देशभर आशिल्ली, ती आमकांय लागल्या. सो तातूंत शॉक जावपाचें व्हडलें कांय ना. इट इज अ फॅक्ट दॅट मोदी एज द प्रायम मिनिस्टर एक क्लियर कट डिसायझीव लिडरशीप म्हणून जें तो घेवन फुडें गेल्लो तें लोकांच्या मनान गेलें आनी दीस वोट वॉज फॉर मोदी. सो मोदी खातीर जो मत पडला ते मोदी प्रायम मिनिस्टर जाला. दक्षिणे भितर जो रिजल्ट आयलो ती वेव बरी आहा. वॉजंट दॅट अ शॉक वेव फॉर काँग्रेस ऑर अ काँग्रेस कॅन्डिडेट? No, I think it was a shock even to you because I have read your article, this in the Outlook. कि तातूंत you yourself felt that South can go either way. South can go either way. Yeah. So we also believed it could go either way. So that way, I feel that we did not expect this type of a result, but it has happened because very clearly there has been a very decisive vote in favor of Narendra Modi as Prime Minister, and this has engulfed. This was a wave. It was like a tsunami, which has engulfed the whole country, and South Goa is also part of the country. कितें दिसता की कित्याक लागून मार्जिन इतली जालें? बिकॉज यू आर वेरी मच बँकिंग ऑन सालसेत, आनी म्हाका दिसता सालसेती भितर तुमकां एटलिस्ट 30,000 न्ही 40,000 ते 50,000 मार्जिनाची अपेक्षा आशिल्ली. सालसेती भितर हें कित्याक जालें? रेस्ट ऑफ दी साउथ गोवा एक्सेप्ट सालसेत आय कॅन अंडरस्टँड की मोदी वेव आशिल्ली, डिसिसिव्ह लिडरशीप आशिल्ली, बट सालसेत शोड अ क्लियर कट ट्रेंड. इवन इफ यू एनालायज द रिजल्ट देर इज अ क्लियर कट ट्रेंड. बट सालसेती भितर सुद्दां तुमकां अपेक्षे इतली लीड घेवप शक्य जालें ना. एक म्हणल्यार सालसेत म्हणटे देशाचो भागूच. आयचो नवीन टायम्साचो एडिटोरियल आहा तो क्लियर कट म्हणटा की सालसेत इज द बेस्टियन आनी सालसेतूच डिसायड करतलें अशें जायना. एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज इट्स इम्पॉर्टन्स. दीस इलेक्शन हॅज प्रोवन इट की जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड मेळटा दॅट कॅन अपसेट अ तालुका इवन, वीच हॅज हॅपन्ड लायक दीस. सो हातून जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार एक दिसता की सालसेत जेन्ना इतले आमी धरताले आमचे बरोबर म्हणून तेन्ना BJPनूय सालसेतीचेर भरपूर मिशन सालसेत 2 केल्लें खेपे. भरपूर पयसो मोडिल्लो आहा सालसेतीचेर. आनी इतलें सगळें करून BJPक कितलें मेळ्ळां? जे लोक सालसेतींतल्यान उबे राविल्ले मतां फोडपाक आनी जे लोक BJPक सपोर्ट करताले डायरेक्टली, हांचो पॉलिटिकल नेटवर्थ एक्सपोज जाला. गोंयांक कळ्ळां कोणाचो एक्सपोज जालो म्हणटा? काय तुजो जालो म्हणटा, मिकीत जालो म्हणटा, कोणाचो जालो म्हणटा? सगळे ज्यांचे पळय सालसेतींतल्यानच म्हणटा हांव. सालसेतींतले जे लोकांनी BJPक सपोर्ट केलो डायरेक्टली आनी थोडे जे उबे रावले मतां फोडपाक, तांचो रावले कोण ते सगळ्यांक खबर आहा. एकलो रावलो चलयेक तिकीट दिली ना म्हणून, दुसरो रावलो बापायक तिकीट मेळिना म्हणून. हे जे रावले हांची मतां कितें? हे केदे व्हडले लिडर आनी केदी व्हडली नांवां हे सगळे न्हिदले. सो एक गोश्ट जाल्ली आहा ह्या इलेक्शनान, कितेंय जावं ते रिजल्ट, पूण एक 7-8 नवे लोक हांकां चान्स पडून शुद्धीकरण जें गोंयच्या राजकारणाची सुरवात जाल्ली, परिवर्तनान पयलीं सुरवात जाली, अर्द धुवन गेल्ले, तांचे उरिल्लें जें कितें कोचप आशिल्लो तो सारकोच धुवन गेला ह्या इलेक्शनान. तूं म्हणटा की मे बी बिकॉज ऑफ मोदी, मे बी बिकॉज ऑफ यूथ रिसर्जन्स इवन इन द काँग्रेस. म्हाका एक गजाल सांग. तूं म्हणटा की BJPन पयसो खर्च केलो, BJPन भरपूर रिसोर्सीस घाले आनी जे लिडर्स तांचे वटेच्यान आशिल्ले तांचो नेटवर्थ कळ्ळो म्हणून. BJP नेवर एक्सपेक्टेड टू टेक लीड इन सालसेत. BJP ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस युअर लीड. तांचे सगळे एफर्ट्स जे आशिल्ले स्ट्रॅटेजिकली जावं कशें जावं की तुमची लीड खंय तरी 30,000 भितर दवरपाची, जाल्यार ते ती न्यूट्रलायज करपाक शकतले बाकीची कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जंय तांचो स्ट्रॉंग होल्ड आसा. Didn't they succeed in doing that? No, they may have succeeded, but are they trying to say that the Modi wave did not touch Salset? Are they trying to treat Salset differently? And Salset untouchable zata? You are treating it differently. No, we are not treating. We are from Salset. You are of the opinion. We are of the opinion that Modi wave will
turn the results in your favor in Salset Yes. and eventually in South Goa, which did not happen. No. See, we tried in every place wherever it was possible. We put in efforts. एक जाऊं की एक 15-20 दिसांनी आमी सगळ्या कडेन पावले नासत, पूण जंय पावले थंय आमी खूब जाणांचो घाम हाडलो, खूब जाणांक घाम काडलो आमी. हें तरी दॅट मच यू हॅव टू गिव अस क्रेडीट. Whatever may be the circumstances, in spite of a pro-Modi wave, the candidate has got 1,66,000 votes. A candidate who is reasonably new. People were saying that कित्याक घालो काय म्हणटा का. गेले वर्सा गेले खेपे राविल्लो मनीस वयर UPA सरकार येतना पसून 1,20,000 मतां पडिल्लीं. आतां वाडिल्लीं आहा. जे सालसेतीन काँग्रेस न्हिदिल्ली असेंब्ली इलेक्शनाक, तेच सालसेतीन काँग्रेसीचो रिवायवलूय जाला. Why do you not look at it that way? If you analyze it, you can also take it that there is. You are looking at a silver lining. I am looking at the silver lining. I am saying the silver lining is that 7-8 new faces may come in Goa's politics, either elected as MLAs or as representative of the main non-BJP party. Main non-BJP party. I am not saying Congress. Who are going to be the representatives of that party in the next election. 7-8 new faces. सद्याक बोवाळ आसा की खंय तरी तुम्ही सगळे जाण मिळून इन्क्लुडिंग बाबूश मनसरा तुम्ही एक प्रादेशीक पक्ष काडपाचेर विचार चलयला कारण तुमकां रियलायज जाला की बाबा हें काँग्रेसीचे कांय धड ना, सो बेटर टू फॉर्म अ रिजनल फोर्स. इज दॅट ट्रू? ना, बाबूश मनसेराताचें हें कितें आहा तें हांवें आज आयकलां. हांव हें प्रादेशीक पक्ष करचो अशें म्हूण सदांच पयलींच्यान मताचो, पुणून हें आतां करप काय कितें ताजेर म्हाका जाल्यार देर इज नो युनिटी इन माय, देर इज नो क्लॅरिटी एट ऑल, एंड दीस इज नॉट द टायम टू थिंक अबाउट दीस थिंग्स. आय फील ही इज आयदर टू लेट or we are too early, because we have got to look at it in a larger way. And first there has to be a sort of a proper post-mortem of what has happened. And ते कित्याक जालें. काँग्रेसीन एक चिंतपाची गरज आहा. The Congress, when it was few of the MLAs who have got elected, काँग्रेसीचें सारकें जें कितें आतां नॅशनल लेवलाचेर जालां तें गोंयांत जाल्लें. सो काँग्रेसीक एक धाडिल्लें निवडून जें दिलें आनी म्हज्या असल्या आमदाराकूय जो निवडून दिलो, नॉन BJP नॉन काँग्रेस, तेन्ना आमी चिंतूंक जाय आशिल्लें की वी हॅव बीन सेंट हियर टू एक्ट एज वॉच डॉग्स, नॉट टू बी डॉग्स वॅगिंग देयर टेल एट द गव्हर्मेंट. खूब काँग्रेसीचे आमदार आनी खूब काँग्रेसीचे लिडर इतले काबार जाल्ले आहा, तांची their morale has collapsed, that they are just crawling and bending when even not told to do so. म्हाका एक गजाल सांग, तुझे अंदाज खंय खंय चुकले? सालसेतीक चुकलो जंय तुका दिसतालें की मोदीची वेव आसा ती सालसेतीक तुजी फावरां जातली म्हणून, थंय तुजें चुकलें. थंय वेल्यान मडगांव तुगेली लीड काडली आनी फातोड्ड्याय लीड काडली BJP. पळय, एक म्हजेर एक एलिगेशन जातालें आनी जें BJP आनी तांचे चीफ मिनिस्टरानूय केलां की काँग्रेसीन तांची कॅम्पेन म्हाका आउटसोर्स केली. खरें न्ही तें? ना आतां खरें काय फट तें पळोवया. दर तुका दिसता खरें म्हणून, जाल्यार आय एम युजींग अख्खी गोंयकारां दिसता खरें म्हणून. सो आय विल यूज द सेम आर्ग्युमेंट टू डिफेंड माय फेल्युअर इवन, की जेन्ना एक कॅम्पेन आउटसोर्स करून तूं घेता आनी जेन्ना तूं सगळ्या गांवांत भोंवता तेन्ना साहजीक की तुवें तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी निग्लेक्ट केल्या. जेन्ना तूं तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी निग्लेक्ट करता तुका थंय मार बसताच. एंड इन द बॅकग्रावंड ऑफ दीस वेव, सी 438 is a slender margin. It can go either way. It cannot be said that हे 438 घेवन आमी फुडलें इलेक्शन जिखतले म्हणून. कोणूय जर अशें चिंतता जाल्यार तो पिसो. आनी हांवूय 438 लीड आयिल्ली. आय एम नॉट सेइंग की ती BJP खातीर डिसिसिव्ह फॅक्टर, पण तुजी खातीर तो सेटबॅक. ना म्हजे खातीर म्हळ्यार पळय, सगळ्यांची देशान कॅल्क्युलेशनां चुकल्या. हातून व्हडलें अजाप न्ही की गोंयांत आमचें चुकलें म्हणून. आनी आमी जे भशेन विथ द वे वी हॅव पुट अप अ फायट, आमी ते लास्ट मिनिटाचेर केल्लें आनी 1,66,000 मतां मेळपाक रेजिनाल्डाक कितले काँग्रेसीचे लिडरांनी काम केलां ताच्या खातीर हें तूं चॅक कर मरे. मागीर तुका कळटलें की जी मतां मेळ्ळ्या ती तितली इजी. 1,60,000 मतां जी मेळ्ळी ती आउटसोर्स्ड कॅम्पेनाचो परिणाम. तें जर आउटसोर्स केलें नाशिल्लें जाल्यार 1,00,000 सुद्दां मेळनाशिल्लें. ना हांव तशें म्हणना. हांव
काँग्रेस जे कोण काम केल्या काँग्रेसी खातीर थोडे कडेन मतां पडल्या जंय काँग्रेसीचो एक पोलिंग एजंट ना लीड मेळिल्ली आहा तूं जे साश्टीन उलयता बरोबर थंय कोण नासतना लीड मेळिल्ली आहा कित्याक मेळ्ळ्या की कोण तरी मनीस आहा हू थिंक्स दॅट आयडियोलॉजीचेर मतां मारप सगळे लोक पॅकेजीक पडनात चड करून हें आतां पॅकेजीचें राजकारण जें सुरवात जालां खूब जाण पॅकेजीक पडल्या पूण चड लोक पडूंक ना हें आमचें सॅटिस्फॅक्शन की ऑल हॅव नॉट बीन सोल्ड in this election in Salsette. You are saying those voted for BJP were sold out? One thing sure that BJP spent in South Goa much more than they spent perhaps in any constituency in India. इतले पैसे साऊथ गोवा मोडिल्ले आहा हे सगळ्यांक खबर आहा आनी चड करून साश्टीन जो पयसो पावला ते पयशांचे कॅल्क्युलेशनाचेर तांकां मतां मेळ्ळ्या काय ना ही म्हाका दिसता तांची बी एनालिसीस चालू आसता तांची नॅशनल लेवलाचेर बीजेपीक जाणी मतां मारली ताणी मतां विकल्यांत म्हणून ना हांव विकल्या म्हणना हांव इतलेंच म्हणटा की जे लिडर जे व्हडलो इन्वेस्टमेंट हे मिशन सालसेत टू वॉज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट फॉर द बीजेपी आय डोंट थिंक इट हॅज बीन वर्थ इट फॉर देम कित्याक कोणेच आज क्रेडीट घेवंक जायना की आमी नरेंद्र सावयकाराक निवडून दिला म्हणून जे कोण आज क्रेडीट घेवंक सोदता ते पिशे कित्याक तांचे पार्टीनूच क्लियर केलां की इट इज अ मोदी वेव हें एक उतराचेर सगळें क्लियर जाता की कोणेच क्रेडीट घेवंक मेळना कोणाकूच कितेंय तर आपूण जातलो म्हणून जर सपना कोण रंगयता जाल्यार तो पिसो तातूंत क्लियर कट यू आर नॉट गिविंग एनी क्रेडीट टू मनोहर पर्रीकर आय एम मनोहर पर्रीकर हिमसेल्फ इज सेइंग इट इज अ मोदी वेव न्ही सी इट इज अ मोदी वेव दिस इज अ स्टेटमेंट आय एम ओनली कोटिंग मनोहर पर्रीकर आय एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट आय एम ऑल्सो फिलिंग इट्स अ मोदी वेव बिकॉज इट हॅज एनगल्फ्ड अस बट what I am saying is what I am quoting him, and he is also intelligently said it because he doesn't want to give the credit or doesn't want to discredit those whom they have invested in. This is what I am trying to say. पर्रीकराचो कांयच हात ना विक्टरी भितर ना पर्रीकराचो 100% हात आहा सी गोंयांत बीजेपी एक तेंच तातूंत एक निश्कर्श घेवपाचो म्हणटा तो आनी जें बीजेपीचें आय थिंक काँग्रेसीनूय शिकूंक जाय की स्ट्रॉंग स्टेट लिडर्स काँग्रेसीन केन्नाच तयार केले ना बरोबर जे बीजेपीन केल्या गोंयांत बीजेपी म्हणल्यार पर्रीकर तातूंत आज एक नॅशनल फेनोमेना अशी जाल्लें आहा की मोदी एज प्रायम मिनिस्टर लोकांनी मत मारिल्लें आहा सो इट हॅज बोथ एडेड अप इन द बार्गेन एवरीबडी इज कॅल्क्युलेशन्स हॅव गॉट हे भायर काल राज ठाकरेन म्हणलें ते भशेन एवरीबडी हॅज लॉस्ट ओन्ली मोदी हॅज वन ते भशेन म्हाकाय तेंच दिसता तशेंच जालां अशें दिसता म्हाका रेजिनाल्ड खंय कमी पडलो रेजिनाल्ड खंय कमी पडला असो म्हाका दिसना रेजिनाल्डान खूब त्रास घेतला म्हळ्यार जो कितें ताणें धडपड केल्या ती म्हाका दिसता खूब आशिल्ली रेजिनाल्ड इज अ यंग फेस विदाउट बॅगेज जें काँग्रेसीक सदांच बॅगेज आसताली ती बीजेपीक हे खेपे ताका क्रिटिसायज करपाक तशें एक तांकां चान्स मेळूंक ना तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ही वॉज अ न्यू फेस अ यंग फेस टेकिंग अप इश्यूज इन द लास्ट 2 years सो म्हाका दिसता रेजिनाल्ड कॅन्डिडेट आसून कितें तरी एक कॅम्पेनींग मातशें कितें हें आयलें नाजाल्यार ताका कांयच नाशिल्लें इट वॉज अ लॉस्ट कॉज कित्याक नॉर्थ गोवान कितें जालां ताजेरूच तुवें सावथ गोवा कंपेर करूंक जाय नॉर्थ गोवान जालां ताजेर कळटा जे मनीस भितर सरिल्ले 100% जिखता म्हणून तांची स्थिती कितें जाली ती तुवें पळयल्या बाबुशानूच म्हणिल्लें आतां बाबुशा तुवें कोट केलो म्हणून हांव म्हणटा इवन ताजें कॅल्क्युलेशन चुकलां तें ताणें म्हणिल्लें श्रीपादा परस रवी इज अ मच बिगर लिडर इन द बहुजन समाज एन ऑल दॅट कितें जालें ताजें सारकें इट वॉज अ वॉश आउट यू आर नोन एज अ स्ट्रॅटजिस्ट येस खूब स्ट्रॅटजीज केल्यो ह्या फावटी धरून काँग्रेसीचो उमेदवार लास्ट टायमाक चेंज करप दॅट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्ट्रॅटजी डू यू थिंक की ह्या सगळे वेवा भितर आनी बीजेपीची स्ट्रॅटजी भितर कारण बीजेपी भितर असे काही स्ट्रॅटजिस्ट आसात जे सारकी चॅसबोर्ड घेवन बसतात दिसता की यू आर ट्रम्प्ड आउट पळय बीजेपीचे 2 वर्सांचे सरकाराच्या टायमार एक अशें दिसता की काँग्रेस पार्टीचे आमदार